पळय आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा काल जो एक स्टेटमेंट जाला जो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसीचो कॅप्टन विराटो फर्नांडीस एक असो स्टेटमेंट केला असो स्टेटमेंट म्हणजे इतलो लेवलाचेर स्टेटमेंट करप केन्ना कोण चिंतूंक सो शकना। तुमकां खबर आसा जे ताणें स्टेटमेंट केलेलो आसा तो आमच्या संविधानाच्या अगेन्स्ट केलेलो आसा, कॉन्स्टिट्युशनाच्या अगेन्स्ट केलेलो आसा। आयज तो असो उतार म्हणून गेल्लो आसा की हो संविधान जो 1947 तेन्नासून जो भारत देशाक लागू जाल्लो आसा तो आमचे ठोकला म्हणून गोंयकारांचेर। आयज तो जशी उतरां उलयता पळय म्हाका खबर ना, आयज तो म्हणटा आपूण कॅप्टन, ही हॅज वर्क इन द नेवी। आयज तूं जेन्ना नेवीन काम करता, जेन्ना कोणी आर्मी नेवीन हे आमी लोकांक इतलो रिस्पेक्ट करता, आयज त्या कॉन्स्टिट्युशनाच्या अंडर तुमी काम केल्लेलें आसा, आयज देशाक लागून तुमी काम केल्लेलें आसा आनी आयज तूं म्हणटा कितें गोंयकारांचेर हो कॉन्स्टिट्यूशन ठोकला काय म्हणून। सो आयज तूं बिलीव करना, सो दॅट मिन्स यू आर एंटी इंडिया, सो यू आर नॉट अ इंडियन, यू आर अगेन्स्ट इंडिया। सो तूं असो स्टेटमेंट करा म्हणून म्हाका खबर ना तुजेर खंयसून ही वायट बुद्धी येयला। आयज तूं कॅन्डिडेट म्हणून जेन्ना तूं फॉर्म भरतना यू आर टेकन अ स्वेर दॅट बाबा यू वील अबायड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन। सो जेन्ना तूं फॉर्म भरता एज अ साऊथ गोवा कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेस पार्टी आनी तूं स्वेर करता इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट कित्याक आय वील अबायड बाय द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आनी तूंच आमच्या कॉन्स्टिट्युशना अगेन्स्ट उलयता दॅट वी डोंट बिलीव इन दीस कॉन्स्टिट्युशन, हो आमच्या गोंयकारांचेर ठोकला म्हणून। सो दॅट मिन्स यू हॅव नो रायट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। खंयच्या तोंडान तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता वेन यू डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्युशन। आमच्या संविधानान आयज आमी सगळे जाण बिलीव करता, आख्खो देश बिलीव करता आनी आयज तूं असो स्टेटमेंट करता। सो इमिजिएटली आमच्या पार्टीन डिसिजन घेतलेलें आसा, कंप्लेंट फायल केलेली आसा इलेक्शन कमिशना कडेन, आमच्या लिडर्सान फायल केलेली आसा दॅट हीज कॅन्डिडेचर शूड बी डिस्क्वॉलिफायड एंड वी ऑल डिमांड दॅट ही शूड बी डिस्क्वॉलिफायड बिकॉज ही इज एंटी इंडियन। तो नेव्ही मुखार म्हणटा पळय आपल्या कॅप्टन म्हणटा न्हू, वी आर अशेम टू कॉल हिम एज अ कॅप्टन when he has served in the navy, when he has worked for India's this thing country, and he is talking about against the constitution. I feel ashamed. आपण काँग्रेसीक जॉईन जावन फक्त 2 वर्सां जाल्लेली आसा म्हणटा, ही डज नॉट नो द ऑथॉरिटी कितें आसा ते काँग्रेसीचो संविधान आनी तेणें असो स्टेटमेंट केलो। सो इट इज आनी वयल्यान ताणें सांगला कितें ताणें काँग्रेसीचो कोण लिडर आसा तो राहुल गांधी, तो आख्खो देशभर चलत भोंवता, तो म्हाका खबर ना तेजे कितें प्रॉब्लम आसा ते, तो फक्त देशभर चलत भोंवता खंयसर कसलो वॉकिंग तेणें स्टायल काडलेली आसा ती म्हाका खबर ना। तेका ताणें आपल्यान सांगलें खंय कितें इंडिया आमच्या गोंयकारांचेर हो कॉन्स्टिट्युशन थापला म्हणून। सो हांव राहुल गांधीक विचारपाक सोदता, डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट वॉट युअर कॅन्डिडेट हॅज मेड? अदरवायज ही शूड ऑल्सो गिव अ रिटन अपॉलॉजी टू द पीपल ऑफ गोवा। He should also, being a responsible leader of Congress party at center, and if Captain Virato has made a statement in that meeting saying that he has told Rahul Gandhi, Baba, that हो constitution आसा तो आमचे थापलेलो आसा म्हणून। सो तेज्या लागून हांव सांगपाक सोदता आनी हो कॉन्स्टिट्युशन थापला तेका कळ्ळो हो तेन्ना कॉन्स्टिट्युशन जालें तेन्ना खंयचीय पार्टी रूल करताली तें तो विसरलो आनी आतां तो खंयच्या पार्टीन आसा तोय विसरलो दिसता तो। त्या टायमाचेर काँग्रेस पार्टी जाल्यार काँग्रेस पार्टीनूच तेन्ना आमचे बाबासाहेब आंबेडकर जो आमचो देशाचो एक व्हडलो लिडर आसा तेणें हें सगळो कॉन्स्टिट्युशन बरयला। तेच्या लागून आयज आख्खो देश आमचो, इतली आमची रिलीजन आसूं, इतली भाशा आसूं, देश आमचो एकवट आसा हो दवरपाक फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी आयज तेज्या अगेन्स्ट तुमी उलयता। दुर्दैव आसा आमच्या गोंयचें की एक कॅप्टन विरेटो म्हणून जेका काँग्रेसान उमेदवारी दिला काल खंय तरी एक स्टेटमेंट करता की ज्या वेळाचेर हो कॉन्स्टिट्युशन बाबासाहेब आंबेडकरांनी बरयलो आणि तो लागू केलो गेलो तर आमचेर थापलो, वी वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया म्हणटा गोवा लिबरेटेड 1961। खरें आसा 19 डिसेंबर 1961 गोवा लिबरेट जालो। ही सुद्धा चूक कोणाची, त्यावेळेचे नेहरू प्रधानमंत्री असले। 14 वर्सां आमचे गोंय फाटी उरले कारण की काँग्रेसीची लिडरशीप देशान असली। 14 वर्सां एक दिसान ऑपरेशन विजय जाता
आणि आमचो गोवा लिबरेट आमचे इंडियन आर्मीन आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी डॉक्टर जगन्नाथ जोशी जावं टी बी कुन्हा जावं राम मनोहर लोहिया ह्या सगळ्यांनी लढो दिलो आणि आमचं गोंय स्वतंत्र केलें आणि हो कॉन्स्टिट्यूशन आमकां लागू जालो. तो म्हणटा काश्मीराक 370 दिले, गोंयाकय दिवंक जाय असले. म्हणजे यांची ड्युअल मानसिकता पळया की काश्मीर जो देशाचो अविभाज्य घटक पूण कितले वर्सां 370 आर्टिकल दिलो आणि आमच्या लोकांक वंचीत दवरलो. आयज काश्मीर देशाचो अविभाज्य घटक आसा. नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री आसात आणि तेंच्यांनी 370 आर्टिकल काढलो. हो ऐतिहासिक क्षण आसा आणि हो म्हणटा गोंयाक स्पेस दिवंक जाय असले अशें म्हणून हो कॅप्टन विराटोक इमिडिएटली इलेक्शन कमिशनान डिस्क्वॉलिफाय करपा जाय. असली मानसिकता घेऊन जर कोण इलेक्शना उबे रावता जर गोंयचो कितें बरें करतलो. हो कॅप्टन म्हणटा इंडियन आर्मीन सर्व केला. आय डाऊट, आय एम सॉरी टू टेल दिस. कॅप्टन विरेटो इंडियन आर्मीक जर सर्व केला, कॉन्स्टिट्यूशन थापला म्हणटा जाल्यार अत्यंत चुकीच्या गोंयच्या सगळ्या मतदारांनी, दक्षिण गोंयच्या आणि देशातल्या मतदारांनी खरें म्हणल्यार हेचेर विचार करपा जाय. ते राहुल गांधी म्हणटा नरेंद्र मोदी तिसऱ्या फावटी आयल्यार कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले. हो कॉन्स्टिट्यूशन कोणूच बदलूंक शकना. जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयला, सगळ्यांक आमच्या आमदार संकल्पान म्हटले तशें सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक सगळ्यांक घेवन आमी कॉन्स्टिट्यूशन चलता. आयज जर कॉन्स्टिट्यूशन राखण करतले जाल्यार नरेंद्र मोदी करतले. पयलीं म्हणल्यार इलेक्शन कमिशनान ताका डिस्क्वॉलिफाय करचो.